नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आणि आदित्य काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। ऑगस्ट महिनो सोंपत आयलो तरी आमठाणे डॅम अजून जावंक ना ओव्हरफ्लो। डॅमांतल्या उदकाच्या साठ्याची पातळी लागल्या वाडपाक। उदकाची पातळी पावल्या 50 मिटरांचेर। पणजे पाट्यार जाली झगडी। 8 तरणाट्यांक केले अटक। चिंचोणे, सांताक्रूज आणि बाणावलेच्या तरणाट्यांचो आसा आस्पाव। ओमकार हत्तीन मारली गोंयांत एंट्री। पेडण्या म्हालांतल्या तामोशे वाठारांत घुसून बागायतींची केली नाशाडी। ओमकार हत्तीचो बेगोबेग करप बंदोबस्त। थळावे पंच वांगड्यांची मागणी। विजाची मुजत सोंपून लेगीत भारतात रावपी 2 रशियन नागरिकांक गोंय पुलिसेच्या गुन्यांव फाट्यान केले अटक। शिवोलेच्यान दोगांकूय घेतल्या ताब्यात। फुडलो तपास सुरू। फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच पार्टी, ड्रग्स आनी खासा क्लबांनी चलपी डान्साक लागून गोंयचे संस्कृतीक दायज आयला काळखांत। हेच ते गोंयांत आयिल्ले अच्छे दिन सरकार ओगी आसा कसो लोकांक सतायता प्रश्न। आणि प्री प्रायमरी शिक्षक आणि पगारवाढ विशीं साखळे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची घेतली भेट। ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें आयला मुखार। आता खबरो विस्तारान। ऑगस्ट म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत आमठाणे डॅम अजून ओव्हरफ्लो जावंक ना। मात ह्या डॅमांतल्या उदकाच्या साठ्याची पातळी आता वाडपाक लागल्या आणि समाधानकारक आसा अशें कळटा। सध्या उदकाची पातळी 50 मिटरांचेर पाविल्ली आसा। पळयात। ऑगस्ट म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत आमठाणेचो जो डॅम आसा तो अजून फुल्ल जावंक ना। हो डॅम केन्ना एकदांचो फुल्ल जातलो ताची सगळ्यांक उमळशीक लागून राविल्ली आसा। सध्या म्हळ्यार आयतारा राती मेरेन ह्या डॅमांतल्या उदकाची जी लेवल आसा ती 50 मिटर इतकी जाल्ली आसा। हो डॅम भरपाक आनी 2 मिटर उदकाची लेवल वाडपाक जाय तेन्नाच हो डॅम आसा तो एकदम फुल्ल जातलो। फाटल्या जुलय म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन ह्या धरणांतल्या उदकाची जी लेवल आशिल्ली ती 48.5 मिटर इतकी आशिल्ली। मात फाटल्या 22 दिसांक जो अदीं मदीं पावस पडलो त्या पावसाक लागून ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल आसा ती 1.5 मिटरान वाडिल्ली आसा। जर सेगीत आनी किमान 8-10 दीस उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल वाडून हो डॅम ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यताय आसा। आतां पळोवचें पडटलें हो डॅम केन्ना ओव्हरफ्लो जाता तो। हरशीं दर वर्सा सादारण जुलय ऑगस्ट म्हयनो म्हणटा म्हणसर हो जो डॅम आसा तो फुल्ल जातालो। मात अजून लेगीत हो डॅम फुल्ल जाल्लो ना। हो डॅम जरी फुल्ल जालो नासलो तरी लेगीत ह्या डॅमांत सध्या उदकाची जी लेवल आसा उदकाचो जो सांठो आसा तो समाधानकारक आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। पणजे सोहो क्लबा लागसार एका पंगडामदीं वाद जाल्लो। ह्या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी चिंचोणे साश्टींतल्या प्रचय कोलापटे, जेडन रिबेलो, एल्रॉय विएगस, अश्बेल फेर्राव, सांताक्रूजचो मुकेश सिंग, जोसेफ कार्दोजो, करंजायचो रॉयडन मिस्किटा आणि बाणावलेचो जॉय फर्नांडीस ह्या 8 तरणाट्यांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा फांतोडेर 4 ते पावणे 5 वरां मजगतीं घडिल्ली। 2 गटांतले दुबावीत भौशीक सुवातेर जमले आणि एकामेकांक वायट उतरां दिवन खोटांनी मुठींनी मारले। हे घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत पणजी पुलिसांनी एक पंगड तयार करून 2 गटांतल्या 8 जाणांक अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। ओमकार हत्तीन गोंयांत एंट्री मारल्या। ओमकार पेडणे म्हालांतल्या तामोशे वाठारांत पावला। तामोशे वाठारांत ताणें बागायतींनी घुसून नाशाडी केल्या। हाका लागून थळाव्यांक लुकसाण जालां अशें कळटा। देखून ह्या ओमकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळावो पंच वांगडी दया गवंडी हांणी केल्ल्याचे मुखार आयला।
विजाची मुजत सोंपून लेगीत भारतात बेकायदेशीर रितीन रावपी 2 रशियन नागरिकांक गोंय पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्यान अटक केली. बार्देस मालांतले शिवोले वाठारांतल्यान ह्या दोनूय नागरिकांक पुलिशेन ताब्यात घेतले. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ऍक्ट 2025 खाला गुन्यांव दाखल केला. देखून फुडलो तपास सुरू आसा. गोयची नाईट लाईफ परत खबरांनी आयल्या. फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच, पार्टी, ड्रग्स आनी खासा करून क्लबांनी चलपी डान्सरांक लागून गोंयच्या संस्कृतीचेर एक व्हड प्रश्न उप्रासला. तशेंच गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावपाक लागला. आता प्रश्न उप्रासता तो सरकाराचेर गंभीर कित्याक ना, ओग्गी कसो आसा, काय हीच आमची गोंयची येवपी फुडली संस्कृती आसतली हो मुदेर ठीक असो प्रश्न. गोंय म्हळ्यार फकत पार्ट्यो, दर्यादेग आनी रातची जीण न्हय. गोंय म्हळ्यार गांवांनी उमेदीन नाचपी खेळपी शिगमो, एकामेकाच्या कमराक हात घालून गितां गायत नाचपी धालो, फुगडी, मांडो, देखणी आनी दिवल्यांचो नाच आदी. आनी हेच गांवांनी सांबाळून दवरिल्ली आमची खरी संस्कृतीक दायज. पूण फाटल्या कांय वर्सां दर्यादेगेवेल्या नायट लायफान गोंयच्या अस्मितायेक वेगळेंच मॉडर्न दिला. क्लब, रेस्टॉरंट, बार, पार्टी ह्या मनरिजवणेन जागो घेतला. आणि हे सगळे उत्तर गोंयच्या दर्यादेगेर चड पळोवपाक मेळटा. फाटल्या फावटी बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात 25 जाणांक दुखेस्त मरण आयले. उपरांत उच्च न्यायालयान संबंधिताचे कान पिळे आणि हो प्रस्न चड खर जालो. त्या उपरांत गोंयांतय बऱ्योच धांवपळी जाल्यो. आता खरेच धांवपळी जाल्यो काय दोळ्यांक पानां पुसपाचो यत्न जालो खबर ना. कांय जाणांनी तर ये गोवा है यहाँ सब कुछ चलता है म्हणत फाफडूने उडयले. दर्यादेगेर बेकायदेशीर व्यवसाय आणि ड्रग्स हांचे विशीं वाडत आशिल्ली चर्चा आनीक एक गंभीर विशय, जाका लागून गोंयचें नांव लेगीत पेड्ड्यार जावपाक लागला. पूण सरकार हाचेर आळाबंद हाडपाक खरेच गंभीर आसा वय, काय फकत सरकार भाशणांनीच हिंटले आनी पर्यटनाक चालना दिवपाची घोशणा करता. आता तर गोंयांत नवो ट्रेंड सुरू जाला. इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन केल्यार दादल्यांचे नाच, नग्न चित्रां पळोवपाक मेळटा. जातूंत पर्यटक बायलां तांच्या तोंडात पयशे दिता ते लेगीत पळोवपाक मेळटा. ही कपलार हात मारपाची पाळी. पूण सरकार बिंदास आनी ओगी. तांकां नाचतना आनी मजा करतना लोक मुद्दम ते पळोवपाक गोंया येतात आनी त्या क्लबांनी धाव घेतात. गोंयांत आमी कसले पर्यटन निर्माण करतात ते पळयात. सध्या तांचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागल्यात. अंजुना सावन मोरजे मेरेन पुराय दर्यादेगेर अशे तरेचो अराजक चलता आनी गोंयचे रातचे जिवीत एक तिरस्कार करपा सारखे चित्र जावपाक लागला. कांय क्लब आनी आस्थापनांक गरजेचे परवाने आसात काय आनी नेम मोडटात जाल्यार कोण कारवाय करतलो? कारण पयशे खर्च करप, एक नाच पळोवप ही पर्यटनाची व्याख्या जावंक शकता, पूण ती गोंयची संस्कृतायेची वळख जावंक शकना. न्यायालयान संवेदनशीलताय दाखोवची, प्रशासनाने जापसालदारकी घेवची आणि समाजाने प्रश्न विचारचे. कारण शेवटाक मुद्दो क्लबाचो न्हय, मुद्दो गोंयच्या फुडाराचो. चकचकपी नायट लायफाच्या फाटल्यान गोंयची संस्कृती काळखात तर वचना न्हू, हो एक गंभीर आणि खोचक प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्री प्रायमरी शाळेत शिकोवपी शिक्षकांनी पगारवाढ विशीं साखळे रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची भेट घेतली. प्री प्रायमरी शिक्षकांक हेर शिक्षकां प्रमाण पगारवाढ आनी हेर सवलती दिवच्यो अशी मागणी ह्या शिक्षकांनी केली. मुख्यमंत्र्यांक मेळून संबंधित शिक्षकांनी तांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली. ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्याचें कळटा. प्री प्रायमरी शाळेत शिकोवपी शिक्षकांनी पगारवाढ जायनाशिल्ल्यान साखळे रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री सावंतांची भेट घेतली. फाटली 20 वर्सां शिक्षक म्हणून वावुरपी ह्या शिक्षकांनी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना पगारवाढ जावचो म्हूण मागणी केल्ली खंय. पूण अजून मेरेन फकत आश्वासनांच मेळत आसा अशें ह्या शिक्षकांचें म्हणणें. प्री प्रायमरी शिक्षकां खातीर जर शिक्षणीक कायद्यात तजवीज नासल्यार सरकारान सगळ्यांत पयलीं शिक्षण कायद्यात दुरुस्ती करून प्री प्रायमरी शिक्षकांक हेर शिक्षकां प्रमाण पगारवाढ आनी हेर सवलती दिवच्यो अशी मागणी ह्या शिक्षकांनी केल्या. मुख्यमंत्र्याक मेळून संबंधित शिक्षकांनी तांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली. ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें कळटा. 27 वर्सांले काम करता, अजून पर्यंत सोडूं नाशिल्लें. आतां आमकां सिएमान अजून कांयच
कितें ऑप्स कित्याक करता न्हू ऑक्टोबर पर्यंत ताजेर आसा आमी 15-17 वर्सां सुद्दां काम केलें टिचरी आसा पूण अजून आमकां कांयच बेनिफीट अशें ना गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां आशा आसा आमचें कितें करतले म्हणून आम्ही फॉलोअप करता पर्रीकारा पासून पण अजून पर्यंत आमचें कांयच जावं ना फक्त आमकां होप दितात जातले ह्या वर्सा जातले फुडल्या वर्सा जातले पण अजून पर्यंत कांयच जावं ना सो अजून पर्यंत आमी होप दवरूनच आसा आमी आशा सोडू ना आतां सरान सांगला न्ही आमकां ऑक्टोबरान पर्यंत जातले म्हणून रावता सर आमचे आमी रावता आमी आशा करून रावता आनी अजून पर्यंत आमी तांकां तेंचो सपोर्टूय आमी सोडून आमी तांकां अजून पर्यंत सपोर्ट करीत आसा आनी हेजे फुडेंय करतली पूण आमची बी कितें तरी लक्षात घेवन आमची फुडें करपा जाय न्ही अंदाजे कितके टिचरी आहात तुमचे कडेन जाली 200-300 वयर टिचरी आसा आमी आतां आमची ग्रुप आसा न्ही ती 3000 वयर टिचरी आसा आपके गोंय म्हणल्यार गोंयभर 800 schools सेकंडरी register स्कूल्स झाल्या टीचर्स आर वय मोर देन 3000 yes Modi's when they got their salaries and all done everything primary was completed but we didn't understand nobody gave us an understanding that the act has to be amended the primary was done because they were in the formal education we were left out because we were not in the formal education till then nobody took care that pre-primary has to be in the formal education but now we say that if NEP also is included into this pre-primary has to come under normal education formal education त्यांचे जाणं मॅनेजमेंट थ्रू आमकां ते मेळटा पेमेंट तेका हॅपी आसा आमी आतां सीएमान आमकां खूब दिला की ऑक्टोबरान जातले तो पळयता आमी सांगता आमचे ऍक्ट अमेंड करपाचे आणि मागीर आमची सॅलरी आनी ते प्रॉपर प्री प्रायमरी शुड बी प्रॉपरली पार्ट ऑफ द प्रायमरी जसे प्रायमरी टीचर्स न्ही तसे आमचे आमी म्हणून त्यांनी मानून घेवपाचे अमेंडिंग द ऍक्ट सीएम सरान सांगला तर बेगीनूच जावचे म्हणून आमची आशा सगळ्यांची तिकत ऑप्स मागता सीएमान आमचे कानार घेवचे लास्ट ऑफ सीएम आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर जात न्ही ताणेच आमचे करचे किंवा अशी आमकां अपेक्षा आसा आनी ऑप्स आसा करतले अशें म्हणटात अंदू वर्सा गोंयांत अपेक्षे प्रमाण पावस पडलो ना फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या वर्सा 28.43 इंचांनी पावस उणो जाला पूण आयतारा सकाळ मेरेन वाळपड 99.20 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्यान पावसान 100 गाठल्या असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला आतां मेरेन सगळ्यांत उणो पावस पणजे दाबोळे आनी मुरगांव ह्या 3 सुवातेर पडला तशेंच हवामान खात्यान 29 ऑगस्ट मेरेन पावस चडचो ना अशें नमूद केलां तरी कांय भागात पावस पडप सुरू आसा कोलवाच्या बंदखणीत बेकायदेशीर खाणजेवण आनी रोख व्यवहाराच्या आरोपावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराक धारेर धरलो 7,000ची तंदुरी 1,000चो फ्रायड रायस 500 रुपयाचे नुस्तें आनी कोथमीर दितात तशेंच सरकारी अन्न सांठो आनी टीव्ही सयत अनधिकृत वस्तू बंदखणीत हाडपा खातीर पयशे घेता असो आरोप काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान केला हे फाटभुंयेर सीसीटीव्ही एंट्री रेशन आनी किचन रिकॉर्डाची खोलायेन तपासणी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पणजीकारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या आयज आमी न्यूज पेपराचेर बातमी वाचली सेंट्रल जेल कोलवाळे हांगा जे गैरप्रकार जातात त्या विशयी वाचून आमकां अजाप जाले एक भंय निर्माण जालो की जेलीनूच जर अशे प्रकार जावपाक लागले जाल्यार मागीर ह्या गोंयचे शासन प्रशासन ह्या गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन खंयच्या दिशेन पावल्या हे हिशोब आनी तेचे चितापूत खूब कठीण जाल्ले आसा पेपरार जे प्रमाणे आमी वाचलां आनी सुत्रां कडल्यान जे आमकां कळ्ळां त्या प्रमाणे जेलीन आयज धंदो चालू आसा जेलीन आयज कॅश इकॉनॉमी चालू जाल्ली आसा थंयसर
5 स्टार हॉटेल कशे प्रकार चालू जाल्लो आसा. तुका जर जे कैदी आसा ते VVIP कैदी सेल जे आसा थंयसर एका कैद्याक जे जेवण मेळटा त्या जेवणाची जर रेट तुम्ही पळयली जाल्यार अजाप दिसता. सामान्य जे कैदी असता तांकां जेवण वेगळें आसता आनी तितून तेंचो मेनू थारायल्लो आसता. पण हो मेनू जर आमी पळयलो, तंदुरी जर तुका फुल तंदुरी जाय जाल्यार 7,000, जर तुका चिकनाचे 4 पीस जाय जाल्यार तेचे 4,000, जर तुका फ्रायड रायस जाय जाल्यार तेची रेट 1,000, नुस्त्याचो एक कुडको जाय जाल्यार तेची रेट 500 रुपया. जे आमकां कोथंबीर मेळटा जी 40 ते 20-25 रुपयांक मेळटा तेची रेट 500 रुपया. अश्यो वेगळ्यो हाय फाय रेटी लावन थंयसर हे जेवण पुरयले वयता. आता हे जेवण कशें पावता, जेल म्हणजे थंयसर एक सेक्युरिटी आसूंक जाय. सो ही सेक्युरिटी लॅब्स आमकां दिश्टी पडटा. जे पयले सेल आसा, जे पयले बंधन आसता थंयसरसून सेक्युरिटी लॅब्स जाल्यार ती भायरसून जे सामान येता ते कितले येता, ते कोण हाडटा आनी खंय रावता, हितून कोण घुसपाल्या, हो प्रकार एकदम भिरांकूळ जावन आसा. जर त्या कैद्यांक टीव्ही जाय जाल्यार टीव्हीची रेट, जे टीव्हीची फॅसिलिटी दिवपाक जाय जाल्यार तेची 15,000. अशें एकंदरीत कॅश इकॉनॉमी हो पयशांचो व्यवहार कोलवाळे जेलीन जाता. हे एक भिरांकूळ वातावरण गोंयान आयज निर्माण जाल्लें आसा. सो आयची जे गोंयचे सरकार आसा आनी गोंयच्या सरकारांतलो मुखेलमंत्री जो स्वता होम मिनिस्टर आसा तेचे आमी परत परत वक्तव्य आयकता की जो गुन्यांवकार आसा तेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातले, कोणूच सुटचो ना. पूण आयज मुखेलमंत्र्याचे 2 टर्म सोंपात येयले, पण आमी दर वेळार मुखेलमंत्र्याच्या तोंडान आमी हेच आयकता, हितून कोण धंदो करता, हितून कोण घुसपाल्ले आसा, हेची स्वतंत्रायेन पुरायेन चौकशी जावपाक जाय. एक शिटकावणी चौकशी कोणी ही खबर भायर पत्रकारांक दिल्या तेची जावची न्हू, पण चौकशी जावची हितून जे गुन्यांवकार आसा तेंची चौकशी जावपाक जाय. गोंयांतल्या केंद्र संरक्षित स्मारकांच्या बफर झोनांतल्या बांदकामांचे नियमन धोक्यात आयिल्ल्याचें निरीक्षण उच्च न्यायालयान केल्ल्याचें कळटा. 21 संरक्षित स्मारकांच्या वाठारांत आनी आशिकुशीक जावपी अनधिकृत बांदकामांविशीं दाखल केल्ल्या जनहीत याचिकेचेर जाप दिवपा खातीर न्यायालयान नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीक नेमणी संद दिल्या. प्रतिज्ञापत्र दाखल केलें ना जाल्यार नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीच्या अध्यक्षाक याचिकेक जाप दिवपा खातीर स्वता न्यायालयात हजर रावपाचो आदेश दिवचो पडटलो अशें न्यायालयान स्पश्ट केल्ल्याचें कळटा. 21 संरक्षित स्मारकां खातीर सायट प्लॅन आनी हेरिटेज बायलॉज अजून तयार जावंक नाशिल्ल्यान न्यायालयान नाराजी उक्तायल्ल्याचें मुखार आयलां. नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटी आनी SSIक 9 सप्टेंबर मेरेन प्रतिज्ञापत्र सादर करपाची मुजत दिल्या. आगरवाडे हांगा आगरपोय वाठारांत धरणाची मानशेची दारां काडल्या उपरांत शापोरा न्हंयच्या उदकाक लागून भाताच्या शेतांत आनी मिठा घरांत हुंवार येवपाचो धोको निर्माण जाला. अखिल गोंय मीठ उत्पादक संघटनेन शिपणावळ खात्या कडेन बेगोबेग ही दारां दुरुस्त करची अशी मागणी केल्या. हे संस्थेचे सचिव ऋषिकेश नायक आनी उपाध्यक्ष प्रवीण बागली हांणी सरकारान बेगोबेग हे विशीं लक्ष दिवन प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी केल्या. हांव एक आगरकारी मीठ काडपी वेवसायीक. जाला अशें की आगर स्टार्ट जावच्या पयलीं ही दारां घातलेली, आतां उदकाच्या लोडान ती परत मोडल्या आनी आतां ती रिपेर करूंक ना. आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयल्ले, ते हांगा थोड्या दिसांनी करता म्हणून, बट ते अजून जावंक ना. आतां अशें जालां आमी वयर शेत रोयला, तो शेतान सद्या खारें उदक वयता, तो हेचे मातशें बेगींतल्या बेगीन मातशें तेंच्यांनी काम करून ही दारां पॅक करची, ना जाल्यार आमकां एटलिस्ट दबाव दिवचे की आमी घालता आनी आमी काडटा आनी आमी तेची जबाबदारी घेता. सो एटलिस्ट ते आमी उदक वयर वचोंक दिवचें ना शेतान, इतली जबाबदारी आमी घेवन ती करता. कितली वर्सां हे तुमी हेचेर मिठा घरां जी आसली ती मिठा घराक कितें त्रास जातलो? मिठा घराक अशें जाता की हे उदक वयर चडल्या कारणान पोंच्यान पाजो मारता, भितर उदक येता, तो मीठ पडपाक त्रास जाता. तो मीठ पडना, जे उदक आमकां तापोवंक जाय ते तापना, तेच्या खातीर त्रास जाता. सरकारान मिठा घरा खातीर तुमचे स्कीम केल्ली आसात, जायते मीठ उत्पादक आसा तांकां पयशे मेळलेले आसा. सरकारान हे जशे पयशे दिता तशे हे बांदाची डागडुजी करची, हेचे खातीर हो आगरपोय बंधारो कितें करचो असो तुमकां दिसता?
पळय कशें आहा, सरकारान सगळें बरें केलां, पूण कशें आहा, ह्यो बांद आहा तो एटलीस्ट घड करूंक जाय. घड केल्ल्या कारणान मगे उदक आहा ते पोंच्यान भितर येवचें ना आनी आग्राक मीठ हे बरें पडटलें. कितली वर्सां जाली हो बांद केल्यार? जवळ जवळ आता 20-25 वर्सां जाली हो बांद बांदला. त्याच्या उपरांत एक मेंटेनन्स सांगना आणि मानशी बांधल्या जवळ जवळ 10 वर्सां जाली. त्याच्या उपरांत परत मोडली, परत बांधली. हे परत चालू दा, पूण ती मानशी उराना. अशे कितले मानशे आसा ह्या बंधाऱ्याचे? ह्या बंधाऱ्याक 3 मानशे आहा सध्या. आम्ही आता 8 नंबर मानशेर आहा. एक आहा ती फुडें आहा आणि एक आमच्या फाटल्यान आसा. तर सरकारान कितें करचें अशें तुमकां दिसता मेंटेनन्स करच्या खातीर? म्हणजे बेगीतल्या बेगीन दारां लावपाची, नाल्यार शेती वेवसायांक खूप धपको व्हायचो कार्य उदीक वचो. स्थानीक आमदारान तुमकां मदत केल्ली आसा काय नाही? हय, स्थानीक आमदारानय मदत केल्ली आहा आमकां तशें, पूण आतां सुद्दां तेंची मातसो लक्ष दिवपाचो आनी हे बेगीतल्या बेगीन काम करून घेवपाचें. एसटी आरक्षणा खातीर सुरू आशिल्ल्या लढ्याक चड घटमूट करपाच्या उद्देशान वेगवेगळ्या म्हालांतले धनगर समाजातले तरणाटे काणकोणच्या भाटपाली वाठारांत एकठांय आयले. ह्या वेळार आदले उपमुख्यमंत्री आनी समाजाचे फुडारी बाबू कवळेकार आनी तरणाट्यांकडेन उलोवप केलें. ही मोहीम खर करप आनी ह्या मागणे खातीर समाजात एकवट निर्माण करपाचेरूय चर्चा जाली. बांद करपाल निर्माण जाल्ली पिवपा उदकाचो प्रश्न सोमार मेरेन सुट्टलो. थळाव्यांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान PWD अभियंत्या सयत संयुक्त पळोवणी केली. अभियंत्यांक प्राधान्यान पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचे निर्देश दिले. सोमार मेरेन पिवपाच्या उदकाची पुरवण सुटसुटीत जातली. मजगतीं जावपी लायटीचो प्रश्न सुट्टलो अशें आमदार क्रूज सिल्वान सांगला. आमी दिकारपाल्ली हा एक बांदार म्हणजे धाकटीशी थोडी घरां आहा थंय प्रॉब्लम जाता ऑल ते रेग्युलर प्रॉब्लम आहा. तांकां मेन पायपलायन गेल्ली आहा सेरावलीची आनी तेका कनेक्शन केलें ते बारीक दिला, पातळ पायप दिला. रेग्युलर तेंगे ते ब्रेकडावन जाता आनी तांकां प्रेशर उणें जाता आनी घरां पावना. सो आयज आमी तांकां जेन्ना म्हाका सांगलें तें अशें प्रॉब्लम आहा म्हणून आमी इंजिनियराक आपयलो, जे आपयलो कितें आहा एक्चुअल प्रॉब्लम येवन उचया म्हणून. सो तेमी आतां एश्युरन्स दिला आमकां मंडे ना ट्युजडे म्हणल्यार हें कंप्लीट करतले आनी तेजी पायपलायन आहा ती थिकनेस बी वाडयतले आनी हेजे मुखार प्रॉब्लम जायना जावपाक. आनी तेजे फाटल्यानी मेन येयली म्हणटा भितरली तेजी प्रॉब्लम आहा. सो हे पयलीं तांकां एश्युरन्स दिलो 2 दिसां भितर जातलें, मंडे ट्युजडे कंप्लीट जातलें. तेजे मुखार भितर कितें आहा तेंय सॉल्व जातलें म्हणून. आनी थोडे लायटीचे प्रॉब्लम आहा. लायटी प्रॉब्लम म्हणल्यार आमी एक ट्रान्सफॉर्मर घातलो तेजे ते विकां इनॉग्रेशन जावचें आहा. सो तेजे मातसो हेजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. सॉल्व जायना जाल्यार मागीर आनी नॅल ट्रान्सफॉर्मर जाय जाल्यार नॅल ट्रान्सफॉर्मर आमी प्रपोज करया. बाबा आमी MLA आपयला, आमकां प्रॉब्लेम जाता उदकाक खूब दीस जाले. सगळ्याक सांगिलां करता म्हणटा आज करता फाल्यां करता म्हणटा करूं पावना. मातशा उपकार करून आपयला तो बाटा सांगूच ना 15 मिनटां भितर येयला आपूण करून दिता म्हूण सांगिलां. आमगे सगळें सॉल्व करता म्हूण सांगलें तेणें उदकाचें लायटीचें. कला अकादमीच्या आवारात सुरक्षे खातीर बसयल्ल्या CCTV कॅमेऱ्यांक सध्या होर्डिंगाक लागून आडमेळी आयल्यात. कॅमेरा आसात पूण कॅमेऱ्यांचे दोळे होर्डिंगा फाटल्यान आशिल्ल्यान आडमेळी आयल्यात. तशेंच निरीक्षण कशें जातलें होय प्रश्न पडला. होर्डिंगाक लागून CCTV कव्हरेजात आडमेळी निर्माण जाल्ल्यान वाठारांतल्या सुरक्षेचेर प्रश्न उप्रासल्या. दौऱ्यातल्यान आपूण भारतीय आसा हाची पयली जाणविकाय दवरची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोमंतक हिंदू तेली समाजाच्या स्नेह संमेलनाक सांगलें. दिवचलच्या झांटये महाविद्यालयाच्या खेळा संकुल सभाघरात जाल्ल्या ह्या स्नेह संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी हेर हजर आशिल्ले. संत जगदाळे महाराज यांच्या परत एकदा मी त्यांना नमन करतो. या समाजाचे आराध्य दैवत ज्याने हा समाज त्याला एक दिशा देण्याचं काम ज्याने केलं. मी आपल्या सर्वांना आजच्या दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे गोव्यातील 19 समाज हे OBC समाजामध्ये आहेत. SC ST जनरल कॅटेगरी अशा विविध समाजामध्ये हा गोवा विखुरलेला आहे. आणि यामध्ये मला ज्या ज्यावेळी संधी मिळतो त्या त्यावेळी मी अशा समाजाच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाला जात असतो. आणि तिथं गेल्यानंतर मी एक नक्कीच सांगेन
की आपण सगळेजण प्रथम हिंदू आहोत आणि प्रथम भारतीय आहोत हे सर्वांनी लक्षात ठेवणं खूप खूप गरजेचं आहे. कारण हा हिंदुस्थान, हा भारत देश एवढा मोठा आहे आणि एवढ्या विविध भाषा, विविध प्रांत, विविध वेश, विविध भूषा आणि त्यात परत समाज याने विखुरलेला असताना कधी कधी आपण आपला धर्म हा विसरत चाललेलो आहे. हा धर्म अगोदर आपल्याला सातत्याने जर धर्म आपण जर म्हणजे त्याला म्हणतोय की देव देश आणि धर्म देवा म्हणजे आपण हे जर विसरलो तर बऱ्याच वेळा की वेगवेगळ्या गोष्टी घडत असतात. तर ती घट्ट सर्वांच्या मनामध्ये हे राहणं की आपण हिंदू धर्मीय आहोत हे राहणं गरजेचं आहे. आपण मोठ्या संख्येने असल्या कारणाने वेगवेगळ्या बाकीच्या धर्माचे लोक हे अल्पसंख्यक असल्या कारणाने आपला धर्म खूप मोठ्या प्रमाणे प्रमोट करतात आणि त्यांच्यामध्ये असलेले बाकी समाज ते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रमोट करत नाहीये, कारण ते आपला धर्म प्रमोट करत असतात. आणि ते करत असताना तो धर्म कशा पद्धतीने वाढवावा किंवा त्या धर्माचं काम कसं करावं यासाठी ते करत असतात. आणि आपण सगळेजण म्हणजे नो डाऊट आपल्या समाजाचं काम करावंच, पण त्या समाजाच्या कामाबरोबर हिंदू धर्माचंही काम वाढवावं ही मेसेज मी प्रत्येकाच्या कार्यक्रमामध्ये देत असतोय आणि ते आपण सर्वांनी लक्षात ठेवणं खूप खूप गरजेचं आहे. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपार